गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी गणपतीच्या मुर्त्यांचो एक वेगळोच इतिहास आयकपाक मेळटा। आयज आमी मडगांव गणपतीच्या चित्रशाळेचे खाशेलपण पळोवया। पोर्तुगेज काळा सावन हांगा कागदाच्यो सुंदर गणपतीच्यो मुर्त्यो करतात। कांय लोकांची ह्या कागदांच्या मुर्त्यांक खास मागणी आसता। पळयात गोवा 365 चो खास रिपोर्ट। आज आमी दामोदर फ्रेळकाच्या गणपतीच्या चित्रशाळेन आसा। ही चित्रशाळा स्टेशन रोड मडगांव हांगा आसा। हांगा खूब तरेचे गणपती दवरलेले दिश्टी पडटा, पण हांगासली खासियत म्हटल्यार हांगा खास पेपरा पासून तयार केल्ले गणपती आसा। ह्या गणपती बद्दल आमी फ्रेळकारांक विचारले तेन्ना ताणें सांगलें की जेन्ना पोर्तुगीज तेंपार हांचो बापूय गणपती करतालो तेन्ना ते जे बाटाबाटी जाताली तेन्ना लोकांक गणपती मेळपाक मुश्कील जालें थोड्या लोकांक। तेन्ना तांच्यांनी पेपराचेर गणपती ड्रॉ केलो आनी तो पुजेक लायलो आनी मागीर तो गणपती मागीर पावयलो। जेन्ना फुडली दुसरी वर्सा चवथ आयली तेन्ना तांच्यांनी प्रसाद लायलो, तेन्ना तांकां प्रसाद जालो की आतां तुमी हेज्या फुडें फक्त पेपराचो गणपती पुजचो पडटलो म्हणून। ताच्या कारणा खातीर हे तेंचो बापूय त्या पोर्तुगीज तेंपार गणपती पेपराचे गणपती तयार करतात। तो वेवसाय आतां ताजो चलो दामोदर बाब तयार करतात आनी हे खुबशे लोक आसा ते ह्यो पेपराचे गणपती स्पेशल हांचे कडल्यान करून घेतात। आमी ल्हानपणा वचून गणपती पळयताले, आतां तेन्ना हांव तेंच्या बरोबर वतालो। आतां करता आतां वर्स जाली कितलीशी जाली तेन्ना ही गणपती लोक घालतात हांव जाणा। आनी कितलीशी गणपती आतां जवळ जवळ अशी गणपती 200 वर्सांनी गणपती व्हरतात। ही शाळा आमी स्टेशन रोडाची आसा। स्टेशन रोडाची आमी आतां जवळ जवळ 50-60 वर्सां जाली आनी ती शाळा आतां गणपतीची आमी हे करतात। खंयसल्यान वचून लोक येता तुमचे कडेन गणपती व्हरपाक? बेंगलोर, पुना थंयसर। आनी हांगासले गोंयचे खूब आसात, म्हणजे पणजे, म्हापसा अशें आसा। ओके। आनी आमी आयकलां की त्या तुमी हांगा खासियत अशी आसा म्हणल्यार तुमचे हांगा एक पेपराचे गणपती करता आनी ते तुमीच करता आनी खंय कोणा कडेन मेळना। कितें ते स्टोरी कित्या खातीर करता आनी ते कोण व्हरपाक येता पेपराचे गणपती? तेची स्टोरी अशी जाली, ते बाटाबाटी वेळा म्हणजे पोर्तुगीज तेंपार त्या टायमार तुका पुर्तुगीज टायमार तुका गणपती लावपाक पुजे लावपाक मेळना जालें, पूण त्या टायमार तांच्यांनी त्या कागदाचेर ड्रॉ केलो आनी तांच्यांनी पुजे लायलो। आनी तो आतां तेंच्यांनी 2 वर्सां जाले उपरांत तेंच्यांनी प्रसाद घेतलो। प्रसाद कशें जायना जालें तेंगेलें तेंच्यांनी प्रसाद जायना हो पुजे लावपाक जाय म्हणलें। तांकां पेपराचोच लाय म्हणून प्रसाद जालो। आतां त्यामुळे व्हरता न्ही थोडे 5-7 व्हरतात। कितले अशे तुमी करता गणपती? 7-8 करतात। म्हणजे वर्शीक तेंची मागणी आसा। गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकर।